आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता तुका बोलूं रोमान करून तुझ्या काळजात जोतोसिवच्या एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वस्पर तुमचे सव्यांसो. मोगाळ भयणी भावानो, एडॉल्फ हिटलर, जोझफ स्टॅलिन, बनिटो मुसोलिनी, सद्दाम हुसेन हांणी आपली पदवी आनी अधिकार जबरदस्तेन आनी वायटपणान चलयल्यो, जाल्यार महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, एब्राहम लिंकन हांणी आपणाक फावो जाल्ले पदवे उद्देशी संवसारांत शांती आनी एकवट हाडूंक वावुरले. हे आमी इतिहासान पळयता. देव सोर पदवेदार अधिकारान आपले पोरजे लागीं उलयता. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत अधिकारान आनी पदवेन भरून उलयता आनी आपल्या कोरण्या वरवीं आपली उतरां थीर कोत्ता. तोच देवाचो भोग जिव्या देवाचो पूत संवसारी फुडाऱ्या भाशेन न्हय पूण व्हडा बोलान आनी शक्तीन बरी खबर परगट्टा. ताचें आयकून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागुया. ह्याचे मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक आर्गां दिवन काजराच्या वर्सा निमतान फ्रांसिस्को आनी कातरिना पिरीस देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर लोकनीक जिविताचेर आनी तांचे बरोबर दुसरीं जी आमची भावां भयणां आपल्या काजराच्या वरोस मनयता तांचेर सगळ्यांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक मागुया. जोन दिसा निमतान आमी मागता जिल डिसिल्वा, जुझे एलाइज वेगस, वेरोनिका फेर्नांडीस देवान तांचेर आनी दुसरीं भावां भयणां जोन दीस मनयतात तांकांय सगळ्यांक मागड्यान धरून सोमेस्तांचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचें बोगसोने मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बफाव दिलेलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावभयणानो मुशिलाचेर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
światło wojmowa pasła, a mi tuka wabrantam. Sobie Jezu Chrysta, Abacia et las muta, sobie neva shishiri, uso sarache maplatar, amchika gudko. Tu babacia usiak postar, amche magre ai kuge, kityak povirotanya sadati, Deu babace moi mence Jesu Christa, et nosu pomir, et nosu iskor, et nosu boleskor. प्रार्थूया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओकेपणान बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सोगले मनान तुजी भोसवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान आपले पोरजेक सांगलें, तुमचो सर्वेस्पर देव तुमचेच मोदलो, तुमच्या खाशा भावा भितरलो म्हज्या असलो एक प्रवादी उठयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. हें तुमीच होरेब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कोणें मागलोलें. तुमी म्हणलें, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतल्यो. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, ताणें म्हणलां तें सगळें खरें. तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावूंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवांच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतर देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो. आज तरी ताचो ताळो आयकूंक तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. परतून म्हणुया, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाका. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासूया. तो तीर कोडप आमचें तारण ताका वाखाणुया. जबाब, आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाका. सरपट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चितान आयकूंक
काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब आज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मेरेबाक आनी ओरोण्यान माशाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरवीं दारूण करूं नाका. जबाब आयज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाका. भाग्योन पालून कुरिकरांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, उस्क्या मेकलीन तुमी जियोतिलीन म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलेल्या दादल्याक सुमयाच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सुमयाक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणेच भितर दोशी वाडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एके आंकवारीक सुमयाचेंच पडलां. कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां. कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सोगोट फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सुमयाची भक्ती करचे पासत, ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडोवकार. सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावया. B10 5:27 पयलो श्लोक. B10 पेज 27. Sorves por azul, 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 azul, azul. Uloja ta sobia, tučica kraj kota, tučica stautra, kalcava lungaleta. Sorves por azul, 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 azul, azul. सर्वेस्पर तुमचे सोवियांसो. तुमचे मार्कू परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस काफारनांव पर्यान गेले आनी सोनवार पावतच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो. कित्याक धर्मशास्त्रे भाशेन न्हय पूण अधिकार आसले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बशिल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो. ताणें बोब मारली म्हणून, नाजरेच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, ही आनी कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेळे आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेच गालिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें.
जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां धारूण करूं नाकात. जाबाब देवाच्या उतराक आमी दिला. आनी बाबा ह्या उतरांचेर नियाळ करूंक आमचे भितर आसतली ही धारुणाय काडून उडोवन देवाच्या उतराक देवाचो ताळो आमी आयकून घेवंक हाचेर नियाळ करूंक ही वाचपां तुका म्हाका आपयतात. पयले वाचपांत बाबा दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांतले वाचप थंयसर आमकां मोइसेसाची खबर मेळटा. कोण परी मोइसेस हे आपले इस्रायल पोरचेक एक फुडारी भासायता. तो तांकां हें उत्तेजन दिता, आस्वासन दिता, अश्युरन्स दिता की देव तुमकां एक प्रवादी उत्पन्न करतलो, उपजयतलो. कित्याक आपलो काळ भरलो, म्हजे दीस लागीं पावले, आतां हांव सोडून वेतलो, जाणटी पिराय म्हजेर पावल्या. आनी देखून म्हजे फाटल्यान देव तुमकां अनाथ कशें सोडचो ना, सांडचो ना. पूण कोण तरी एक प्रवादी, एक फुडारी तुमकां उत्पन्न करतलो. आनी देखून तुमी ह्या फुडाऱ्याचें, तुमी ह्या प्रवाद्याचें आयकूंक जाय. कित्याक बाबा पयल्या वाचपांत तोच मोइसेस हे पोरचेक उगडास करून म्हणटा, इतलो वेळ जालो सर्वेस्परा देवाचें तुमी सर्वेस्पर देव तुमचे लागीं उलयतालो, आपलो संदेश तुमकां दितालो. पूण थोडे फावटी तुमी आयकताल्यात, थोडे फावटी तुमी आयकनासतल्यात. आनी देखून तुमी आतां आनी परतून सर्वेस्परा देवाचो ताळो आयकूंक सोदिनात. देखून सर्वेस्पर देव तुमकां एक फुडारी उत्पन्न करतलो, उपजयतलो, फुडारी प्रवादी तुमकां धाडटलो. देखून ह्या प्रवाद्याचें तरी तुमी आयकून घेयात. कित्याक इतलो तेंप तुमी सांगतात ते भाशेन तुमच्या जिविताक पळोवन देवाचो ताळो आयकून तुमी विटयल्यात. देवाचो ताळो तुमच्या कानार सादता तो तुमी आयकून बेजारल्यात. आनी देखून आनी आयकून तुमी घेवंक सोदिनात. देखून सर्वेस्पर देव तुमकां एक प्रवादी धाडटलो. आनी ह्या प्रवाद्याचो ताळो तुमी आयकून जिवेत बदलून देवा सरशें वचूंक तुमकां हो प्रवादी आदार करतलो. बाबा आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां धारूण करूं नाका. दुबावना इस्रायल पोरसां देवाचो ताळो थोडे फावटी आयकनासल्यो, धारुणायेन ती देवाचो ताळो आयकनासली. पूण सर्वेस्पर देव तांकां मोइसेसा वरवीं आपली शिकवण दितालो, आपलो संदेश तांकां पाठयतालो. आनी ही म्हजी पोरसां आनी हांव तांचो देव, हो संदेश एके भाशेन सर्वेस्पर देव तांकां फावो करतालो. दरेक तांची गरज सर्वेस्पर देव शार्ती पावयतालो. ती पोरसां मागता तें, मागना तें आनी मागूंक नकळो तें सगळें तांचे गरजे प्रमाणे आनी फावो त्या वेळार सर्वेस्पर देव तांकां दितालो. जरी कश्ट तांकां पडले, जरी अरण्यांत कश्टावतालीं, जेवण खाण घडये तांकां जाय ते भाशेंतलें रुचीक नासतलें, तरी आसतना पोट भरून तांकां पोट भरता तसलें जेवण खाण सर्वेस्पर देव तांकां दितालो. तांची भूक भागयतालो, तान निवयतालो. आनी हे भाशेन आपूण तांचें सगळें आसा, आपूण तांचो मोग करता, आपूण तांचो हुस्को धरता, हें आस्वासन सर्वेस्पर देव तांकां दिता. आनी ह्या पासत बाबा परतून मोइसेस हे पोरचेक उगडास करून म्हणटा, तुमी देवाचो ताळो आयकूंक जाय. पूण तुमी धारुणायक लागून आयकनात जाल्यार सर्वेस्पर देव तुमकां एक प्रवादी, एक फुडारी धाडटलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा त्याच फुडाऱ्याची, प्रवाद्याची खबर केल्ली आसा. ज्या आदल्या करारान मोइसेसान जो फुडारी सर्वेस्पर देव भासायतलो, धाडटलो, ताची खबर केल्या, ती आमकां जेजू तो फुडारी म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान सिद्ध जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कोण परी जेजू काफारनांवांत वेता, देवस्थानांत वेता, थंयसर पोरचेक शिकयता, शिकवण दिता. लोक अजाप जाता, कित्याक अधिकार आसले परी तो शिकयतालो आनी न्हय धर्मशास्त्रे भाशेन. आनी हो ताचो अधिकारान शिकयतालो तें पळयोवन ही पोरसां, हो लोक अजाप जातालो. आनी खऱ्यांनीच धर्मशास्त्र्या भायर हाचे सगळें कितें तरी वेगळें आसा, वो कोण तरी दुसरोच, हें बाबा तांकां थावें जाता. हे अदीक थावें आयच्या दुसऱ्या भागान शुभ वर्तमानांतलें आमकां आयकूंक मेळटा.
जेन्ना देव मंदिरांत जेजू शिकयता थंयसर एक मेळो आत्मो थंयसर आसा. देव मंदिर पवित्र घर, पवित्रपणान पवित्रतायेन भरलेलो जागो तो. तरी आसतना हे पवित्रतायेच्या जाग्यार एक मेळो आत्मो थंयसर आसा जाल्यार तो जेजूक पळयताच म्हणटा, तूं हांगासर कित्याक आयलाय? तूं कोण तो हांव जाणो. नाजरेचो जेजू, देवाचो भोक्त तूं. बाबा म्हणटा हो मेळो आत्मो पासून जेजू पोदवेदार, जेजू देवाचो पूत, जेजू देवाचो भोक्त, जेजू देवान बासायलेलो फुडारी आनी प्रवादी म्हूण हो मेळो आत्मो पासून ओळखून घेता. आनी त्या वेळार जेजू ह्या मेळ्या आत्म्याक ह्या मनशा वेलो भायर घालता आनी ताका बरो करता. बाबा म्हणटा ह्या मेळ्या आत्म्या वरवीं पासून हो ताळो आमकां आयकूंक येता. जेजू देवाचो भोक्त. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरयलेली चिठीन आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या विशीं आमी तें भाग्योनपणीन सांबाळूंक, पवित्रतायेन आमी तें आपोवणें जिवंक भाग्योन पावलो आमकां ह्या वाचपांतल्यान चिठींतल्यान उलो करता. तुमी घोव बायलां जाल्यार घोव बायलेक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जियेयात. आंकवार आसात जाल्यार आंकवारपणाक सोबता तसलें तुमी जिवीत जियेयात. हो देवाचो ताळो आयकून तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमी जिवीत जिवन सारात. भगवान पावलूचो उलो आमकां, भगवान पावलूचो ताळो आमच्या कानार सादता. भफमरीनो आज हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना देवाच्या उतराचेर नियाळ करतना कितें आमी करुया? तरेतरेच्या कारणाक लागून आमचे भितर आसलेली धारुणाय, फातराचें काळीज जें आसा तें निबोर काळीज जें आसा तें काडून उडोवन मोवाळायेचें काळीज कर म्हूण आयच्या दिसाक पयली स्वातेर मागुया. कित्याक देवान आमचे भितर हें फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज घातलां. आदल्या करारान जेरेमियस प्रवाद्या वरवीं, इजेकियल प्रवाद्या वरवीं देवाचो संदेश तो. जाल्यार आमचे भितर आसलेली धारुणाय काडून उडोवन मोवाळटलें काळीज आमकां फावो कर म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर आमकां देवाचो ताळो आयकून घेवंक जायत्यो संद्यो मेळटात. पवित्र सभेचे फुडारी, पवित्र सभेचे वडील आमकां देवाच्या उतराचो संदेश दितात. देवाची शिकोवण, पवित्र सभेची शिकोवण आमकां पावोशी करतात. जाल्यार हे शिकोवणेक आमी काळीज मन उक्तें धरून आयतेपण आमचें दाखोवन तें मानून घेवची गरज. आनी हें मानून घेवंक जर आमकां आडखोळ जाता जाल्यार ह्या आयच्या जाबाबाच्या उतरांचो उगडास करुया. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां धारून करूं नाकात. हो ताळो पवित्र सभेच्या वडिलां वरवीं, फुडाऱ्या वरवीं आमच्या कानार सादता तो तांचो ताळो न्हय. तो सर्वेस्परा देवाचो ताळो. तातूंतल्यान जाणेन फुडाऱ्यांक, प्रवाद्यांक विंचून काडल्यात आनी तातूंतल्यान हो संदेश तो आमकां पावसो करता. देखून ताचो ताळो आयकुया आनी जिविताची नवसुर्णी करुया. आनी तिसरे सुवातेर आमचें जिवीत, आमी जिवीत जियेता आसतना एके वाटेन भाग्योनपणाच्या जिविताक देव आमकां आपयता जाल्यार दुसरे वाटेन आमचें जिवीत असोकतायेन भरलेलें बी जिवीत आमचें. पवित्र जाग्यार थंयसर अपवित्र वस्तूय आनी मनशांय बी थंयसर आसात. मेळो आत्मो देव मंदिरांत, देवस्थानांत थंयसर आसलो. जेजू सगळोच पवित्र आनी पवित्र जावन पासून पवित्र तायेन भरलेले जेजू फुड्यांत वो मेळो आत्मो देव मंदिरांत, देवस्थानांत थंयसर आसतलो. हें बाबा म्हणटा सोत आमकां उक्तें करता की बरेंपण आसा थंयसर वायटूय आसा, पवित्रताय आसा थंयसर, मेळ्ळें जिवीत, मेळो आत्मोय बी भोंवड्यो मारता. देखून आमचे भितर आसतलें हें मेळेपण काडून उडोवन आमचें जिवीत पवित्रतायेन भर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सण एकल्याक आदार मागुया. सगळीं बी रावया. आमचो भावार्थ जारून बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, सर्वपत्वेदार बाबा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो आकार चललो घडलो तो मेलो अंतर्गाने गेलो तो मेल्ल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्लो जिवन जालो
स्वर्गात चढलो स्वर्ग उदिगार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची स्वतंत्र पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सवेक भक्तांचो एककार पातकाचे बसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोडी भोव मागणी आमची बापा फुडें दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेलो परजेचो बरेपण पळोवन काळजीदारपणान समाजांत जातल्या वायटाचेर आपलो ताळो उबारूंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजांत चलतलें वायट नपयत करून परजेक नितीन आनी स्वतान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाचो ओक राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. सगळे क्रिस्ती परजेन आपूण देवाची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण वळखून जेजूचेर आपलो बावाड तिरावंक आनी आपल्या जिवितान येतल्या आव्हानांक फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. समाजाच्या वायटांत घुस्पलोल्या आमच्या भाव भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. बाबा मगडा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून ही मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं आयकून घे. मागलेले उपकार आमकां मेळून दी. आमकां सगल्यांक तुज्या उपोट आशिर्वादान भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेडोनेच्या वेळार आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 पान 31 C8 पेज 31. मुझे भवमडेनीय मुझे आणि तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. सर्वेस्परा आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर इंदानां हाडून दवरता. प्रसूण जावन ती मानून घे
आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मोर्दां वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गींची. देखून आतां दुतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Obaraco Sorbesko tu, Sorgani Sonsa, Vola Tuja Vojvova, Usorgi Usorgi, druga usorgi, zoj zoj, zove sporači navi, jedna taka zoj zoj. Usorgi, druga usorgi, zoj zoj. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हटलो. तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच बरीं जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करत. Powartaco gut porgotuja, Jesu melo, Jesu ci wąsala. बापा जेजूच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवो जिविताचो उंडान सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा सगळ्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदे भोवतणी एकठांय जाल्ल्यांची
हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या कानांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जाय भाग्यवंत धर जाता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भवमळीनो देवाचो ताळो आमच्या कानार सादोत आसा. जितले फावटी देवाचो ताळो आमी आयकला काळीज धारूण काळीज आमी मोवाळा होवपाचो प्रयत्न केला तेन्ना उदीक देवाचें बरेंपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभवलां. उदीक आशिर्वाद देवाचो आमकां फावो जाला. ह्या वेळार दरेक देवाच्या बरेपणा खातीर आशिर्वादा खातीर ताचो ताळो आयकून हो संदेश देवान आमकां दिल्या कारणान असल्यान साबार देवाचें बरेपण जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताका दिनवासून सगळीं बराबर म्हणया. आमचे बाबा सर्गेंच्या सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता निरासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. क्रिस प्रसाद वेळार गावया D40 जुई प्रीती मोग वस्ता 570 आणि 5 D47 पेज 75. E dai viene a vicino
प्रार्थूया. देव आमच्या मोगाळ बाबा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. खुलवण्यो. फाटल्या आयताराक तुमच्या धोरणान 60,600 रुपया हें कलेक्शन आमी डायसिजन बिब्लिकल सेंटर हाका पाठोवन दिलां. सातोड्याच्या दिसांनी कलेक्शन जालां 8,000. केरान बागयोन फ्रांसीस शावियराच्या कॉपेलान थावन आयल्यात 25,580 रुपया. तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां सोमार फेब्रुवारीचे 1 PPC जमात सांजे 6:30 वाजता वांगड्यांनी हाजीर जावंक मागता. मंगळारा दीस फेब्रुवारीचे 2 जेजूच्या देव मंदिरांत भेटवणेची परब, वातींचेर आशिर्वाद, मिरवणूक सकाळी 6:30 आनी उपरांत मीस. फेब्रुवारीचे 2 लोड्स सायबिणीच्या मानाक नोवेना सुरू जातात आमचे इगोर्जेंत सकाळी 7:30 वाजता.
ह्या आमी वाड्या वाड्यांनी सकाळीं नोवेनाची मांडावळ घातलेली आसा, नोटीस बोर्डाचेर ती आसा. ह्या वर्साक ओडशेल कॉपेलांत फकत फेस्ताचे मीस आसतले, नोवेना आसची नात. ही नोवेना आमची इगोर्जेंत सकाळीं 7:30 वाजता आमी करता. सगळे भक्तीपणांत वांटो घेवचो. जी कोण नोवेनाची इंटेन्सवां दिवंक सोदतात जाल्यार ऑफिसांत येवन दिवंक जाता. फेब्रुवारीचे 2 वर्ल्ड डे फॉर कॉन्सिक्रेटेड लायफ आमच्या मोठवाशा भावां भयणां खातीर भेटलेलो दीस तो. मोठवाशी पाद्री आनी माद्रींक आमचे दिनवास, तांचो वावर आमी मानून घेता. 5 फेब्रुवारीचे म्हयन्याचो पयलो शुक्रार स्वताचे भाशेन सकाळीं 2 मिसांक 6:30 आनी 7:30. सिनियर सिटीजन्स असोसिएशन घडोवन हाडटात आपल्या वांगड्यांक एक मेळावो. सोमारा दीस 15 फेब्रुवारीचे सांजे 6:30 वाजता ते 9 पर्यंत. फकत जी कोण मेंबर्स आसात, वांगडी आसात, तांकांच हो मेळावो. आपली नांवां ऑफिसांत दिवन बरोबर 150 रुपया फारीक करून टिकेट घेवची. सगळे वांगड्यांक उलो मारता ह्या मेळाव्यांत वांटो घेवंक. आज किरीत भाशेन डॉन बॉस्को हाची परब. ह्या निमतान आमचे ओडशेल वाठारांत रावतले पाद्री आसात, सलेशन संस्थेचे पाद्री आसात, त्याच बरोबर आमचे माद्री भयणी तांच्या आश्रयाखाल आसात, तांकां आमी सगळे ह्या आयच्या तांच्या पात्रांची आस्काऱ्याची परबी पाठयता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 दुर्गावाडी, 8 वाजता नोवेनाचे मीस, मुलातीन युजेन आनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स. 9:15 गाली बोनये दोंद्रे, 5:30 सांतिस्मानी वयताले. डोनेशन बरो देखणार कालांगूत 5 लाख, मिलिसा मोंतेरो माचाताले 50,000, आना ट्रिजा डिसूजा बोनये 15,000, विक्टोरिया फेर्नांडीस 5,000, वेलविशा 5,000, ऑलविन डिसूजा 5,000, फातिमा लेमोस खाकरा 2,000. ऑक्सिलियम प्रायमरी स्कूल सिस्टर हेडमिस्ट्रेस सिस्टर सेलीन पिंटो कोळीत करूंक लायता. नवी एडमिशन फॉर्म्स टू जुनियर केजी एंड सिनियर केजी ऑफिसांच्या स्कूल ऑफिसान सावन मेळटली. फाल्यां म्हणजे सोमाराक तान फेब्रुवारीचे 1 थावन सकाळीं 8:30 ते 10 पर्यंत. प्रायमरी हेल्थ सेंटरचे बेल कोळीत करूंक लायता. पल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम आसा आज 31 जानेराचे 2021. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. सोर पृथ्वीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाचे गायन गावया पवित बॅट मिसाची F 17 पान 9 आणि 3 F 17 पेज 93.